केसो टेन्शन जाल म्हाका खबर कितको खबर आसतले पाय म्हळ्यार म्हाका टेन्शन जाला मातशें मॅट्रिमोनी कोत म्हणटा आतां आ न्हवरो आहा सांगलें आयकना सामकें टेन्शन पड म्हाका कित करपा पूण कांय कळना जालें हॅप्पी जा आतां हॅप्पी जा जालें कितें जालें तुगे काजरां जालें आतां फोनेर म्हाका तेंगेलो आवय तुगे न्हवऱ्यागे फॅमिलीचो कितें सांगू तुका केसलो घरा मेळ्ळो बाय तुका पुलीसूच आख्खी फॅमिली पुलिसाची वय शेपाय पुलीस शेमाई पुलीस पाय पुलीस भाव पुलीस वयर पुलीस आनी चेडो पासून पुलीस न्हवरो पासून पुलीस तुगे कितें आयकना रे आगो बाये आता फोन केला ते न्हवऱ्यागे बायन फोन केला आता उलोवपा येताय म्हण काजराची आता उलोवपा येताय म्हण नॉट लिसनिंग रे कित्याक बाय पुलीस मेळ्ळी का तुका काय कास्ता घरा बाय बाय काला घराने बरी मेळना कास्ताचे आता येताय तुमी हांव नको कितें येताय दिसता म्हाका आवय येयली आयलो गाडी येयली पुलीस गाडी येयना पुलीस बांदिल्ली आवय इथे माय Halo. Yeah, domingaच्या गोन. वय आवुस्ता तुम्ही मिसेस मेंडोन्सा नी आता तुम्ही फोन केला तो नी येताय म्हणून फोन केला त्यानी तिथे ती मुगे धू ओय ओकल म्हणती एकलीच बाय. कशें आसाय बाय? तप बाय उबी आहा बाय. कशें बाय? कशें आसाय? पुलिस नी कितू आबूज रे आणि हेगे चेडान कितू आबूज आसतलो मागीर तुमी साल्ल्या सोयरीक तसली बरें तुम्ही उलया बरी न्हू म्हाका पयलोच पावत मेवला रँक मातसो न्हय कशें लागलें म्हजी रँक बायल मेलोल्या कितू तेंपान पयले गोप म्हणटा ते पूण हे गोपा पयली सगळी हाडाच म्हजो फिगर मेंटेन कर करूंक जाय फिगर मेंटेन करूंक जाय मुगे दोय फिगर मेंटेन करता म्हजी चेड्याक बरीच सोंपतली सोंपतली बरें उलय उलय हांव रोखडो चाव करून घेवन येता चाव नाकूय दे स्कॅरी रे कित्याक स्कॅरी भिवपाक कसली गरज ना आतां ह्या फुडें तूं तेंगेर रावतलें तुका लागून नाच कुछ पडटा म्हाका चेडे म्हणटा जय अरे तू चोवपाक कितें दिसोंक जाणा कोण बॉम्बे इचडो नॉस काढपाक तुजे पाय जाय खंय नको पुलिसां फामिलो खंय चालपाचे पुलिसो जायत पडो ना पुलिसो साखर घालपा रे ती जाणा साखर घातल्या तुका घोव येईल ना कितें सांगू तुका बची गांवाची मिसेस मेंडोन्सा कितें जालें मिसेस मेंडोन्सा तुका हांवें सांगला आमची सगळी फामिलूच पुलीस बुडोन वयताले मुगे दुयेकूय सांगलाय तुमची खबर एक दीस म्हजो घोव ड्युटीर आसताना एका चोराच्या फाटल्यान लागलो चोर फुडल्यान धांवता म्हजो घोव फाटल्यान धांवता चोर फुडल्यान धांवता म्हजो घोव फाटल्यान धांवता चोरान वगत करूंक ना वयल्यान पुनरकार काला उदकांत उडी मारली आणि म्हज्या घोवाने वगत करूंक ना ताणें वयर रावन काला उडकी मारली आणि कास्ताचे चोर पवन पोलतडी पावलो आणि तुगे गो पवन गमना जावन थंयसरूच बुडोन मेल खूप दूख झाली म्हणजे साडे पोह्या उरलो तुवें सॉरी तू इकली येयले ना म्हजो
सासूबाई आयला सासूबाईला कुणी राहत होता डॅडी 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 हॅलो येत काय मग बाई वेलकम वेलकम बरं अनु आहा बाई आहा म्हाका खूप दूख जाली तुगे चेड्याचे खबर आयकून उदका चोरा हाटल्यान धांवता आसतना उदका उडी मारून आपणागे जीव बुडोन मेलो तो उदकाक बुडी ताचो कितें जाला आतां एक जाता न्हू ताचो स्थितीत उदार जाला तुम्ही दोघांनी नाही ना माझा पाय होता तुझे पाय अजून बसलो ना आम्ही सगळे खानदान पोलीस तो ड्युटीर आहा ड्युट्या अजून पासून ड्युट्या रिटायर झाला पोलीस त्याची माय सारखी शिका पायची तुझे पायची पायी माई हा ती हॉस्पिटलात ऍडमिट आहा तेशी रावलं होय ती पासून वाढली पायची माय होय भाईची माय पकडा आणि तुम्ही तिचा खाता की ते आमच्या बुकार भरला 100 वर्ष आमचा बुकार बरे तुम्ही उलय हांव चाव करून घेऊन येता कोणता त्याची चाव कोणता हांव होय पुलाव हे नंबर कोणते ते जाणा पुलाव पहिला त्या होय पुलाव हाय नो असाय तुम्ही पुलाव हाय नो असाय आम्ही हवाचा दादा हे आपल्याला चाव घेऊन एक ग्लास तांदूळ आणि 2 ग्लास दूध तो पुलाव ओल्ड मॅकडॉनल्ड म्हणून मायचे मोडे पाय तो मुझा चय पाय कितको हेल्प करतो म्हाका सासपाय याचं फुटाचे पीस येईल सारखं आणखी चांगलं जीव तिथं भाव देता येईल लागून आव दिला ना सांगते का वयतो म्हणा मात्र होय तर मोत्ता काजार कोण ना जाल्यार पाय किती जावं तू पाकी लागवा तुम कित आहे होय सपोर्ट करता माय सपोर्ट करत म्हाका फर्स्ट फ्लोर दाखव सेकंड फ्लोर दाखव थर्ड फ्लोर दाखव त्यारकेसी चालू नंदा का लिफ्ट इन गेलो असते का होय चला इथे चहा वाटते पी चहा पी बरे कर सारखी बाय अंकल ये तू केस नाही झालं दही झालंय ते बरी हा बरे हलवलंय शिंग हाटल्या गेली गेली केस ना माझ्या केस घोडियल नवा कांदा पावता किना कांदा 16 कांदा 12 कांदा आखे रोलिंग ये केस गुंताई बॅटरीचे गुंताई किती बाकी बॅटरी कवर झाली म्हणून ती चेंज करू नका तो करपाची इथून काढपाचे आणि तिथून घालपाचे किती वाईट जाता अशी काय भितो काय ना तिका आता चेड रे अरे चेड झालं म्हणजे आम चेडो किती त्रास पडे रे चेडो जाऊ पाटू ना तू पोय कित म्हणा चेडो म्हणजे चेड कोलगाव शी अगं बाय बायकोर होय आता तो सफाई झाली ना तो सफाई मी तो काय करणार पाय चालू तू एक कोणी अरे ती मिसेस मॅडम सांगतो हाती हात वय नाली मग ते सुद्धा होय होय नाता नाती उदो नाता बरे दिसले असते त्या कामे हा ना उदो नाता आणि त्या होईल साडी नेसवायला बाय सरपाचे मोशाच गॉड नाही होय चालेल